सरकारान वय जाल्या कारणान तांकां आपयलें ना, पण सरकार कडेन अशी वेवस्था आसा त्या स्वातंत्र्य सैनिकाक न्ही त्या तितले टायमाचेर हाडून परत आसा तशें तांकां व्हरून पावोवपाची वेवस्था. मामलेदार कडेन गाडी आसात, मुन्सिपाल्टी कडेन गाडी आसात, कलेक्टर ऑफिसात गाडी आसात, सचिवालयात गाडी आसात. स्वातंत्र्य सैनिका साठी कितल्यो गाडयो लागता आशिल्ल्यो? 100-200 एक 2-4 गाडयो जर वापरलेल्यो. हांगा आज जे उपस्थित रावता 18 जुनाक हांगा क्रांती समिती आसा आनी तेजे मेंबर स्वातंत्र्य सैनीक आसात आनी अवघे 5 ते 6 लोक हांगा येतात स्वातंत्र्य सैनीक. बाकीची कमिटी मेंबर हे आमगे आसातच. तांकां हाडून पावोवपाक सरकारा कडेन जाता आशिल्लें. तांकां बायकॉट करपाचो न्ही. हां वय जालाय बरोबर, कारण तुमकां 18 वर्साचो स्वातंत्र्य सैनीक नात. तो सगळ्यात ल्हान स्वातंत्र्य सैनीक जर धरलो जाल्यार तो कमीत कमी 83 वर्साचो आसा. कारण 1954 सरकारान स्वातंत्र्य सैनिकाचें वय हे 17 वर्सां धरिल्लें. म्हणजे आज त्या स्वातंत्र्य सैनिकाचें वय हे तितलेंच जावपाक जाय न्ही, जाल्यार तो स्वातंत्र्य सैनीक जावंक शकना. ह्याचो विचार कित्याक जालो ना? न्ही म्हणजे आज सरकारान आपयलें ना न्ही, आयलें ना जाल्यार येता आशिल्लें. म्हणजे वयाची अट जी दाखयली तुमी ती तुमच्यान म्हणजे तुमकां स्वातंत्र्य सैनिकाची जर काळजी आसा जाल्यार ताका घरा कडच्यान हाडपाचो आनी कार्यक्रम जाता कडेन पावोवपाचो. ही अवघ्या 10-15 स्वातंत्र्य सैनिकाची गोश्ट आशिल्ली. खुद्द मडगांवांत 4 ते 5 स्वातंत्र्य सैनीक ह्या प्रोग्रामाक हजर आसता. बाकी ते इतर लोक असतात. नॉर्मली कितले अशे आसता स्वातंत्र्य सैनीक दिसाण? ह्या कार्यक्रमाक हांगा मडगांवांत कमीच न्ही, बाकीचे आसता ते पणजे जवळ 5-25 आसता. ती वेवस्था पणजेच्या वाल्यांनी करपाची. ते कितें म्हणटा एबव 60 मातशे रिस्क ताका लागून कोरोना लागून जालेच, पण तुमकां काळजी आसा न्ही, काळजी जेन्ना आसा तुमच्या कडेन यंत्रणा आसा, सोय आसा, ताका हाडपाचो स्वातंत्र्य सैनिका घरा कडच्यान आनी व्हरून पावोवपाचो.